मोगाच्या भावा भयणांनो, इंग्लीश भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, वे देर इज फायर देर इज ऑल्सो लायफ. जंय उजो पेट्टा थंय जिवीतूय उपजता. उजो आमकां एके भाशेन गोरमी दिता, आमकां उजवाड दिता, आमी जाणा तें. आनी जेन्ना तो उजो पालता तेन्ना सगळेंच तोंड जाता, सगळोच काळोख जाता. आनी हेच पर्यान आमचो भावार्थूय जेन्ना देवाचो मोगाचो उजो आमच्या काळजान पेट्टा, तो उजो आमकां धीर दिता, गोठाय दिता, बोळ दिता. पूण जेन्ना तोच देवाच्या मोगाचो उजो उणो जाता तेन्ना आमचो भावार्थूय उणो जाता. आमची मागणी आमकां उल्की दिसतात, जिवीत एके भाशेन नासलोलें दिसता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूची खोडेखांत उतरां आयकता, वेरी स्ट्रॉंग वर्ड्स ती. तो म्हणटा, हांव प्रितुमेचेर उजो घालूंक आयलां. हें पयले फावटी कोणें आयकलें जाल्यार म्हणटलो, जेजू संवसाराचो नाश करूंक सोदता. होय काय? ना बाब भयणो, जेजू संवसाराचो नाश करूंक सोदिना. तो आमकां ताच्या मोगाच्या उज्यान, ताच्या स्वताच्या उज्यान, ताच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान भरूंक सोदता. आनी अशें करून तो आमची काळजां एके भाशेन नवी करूंक सोदता, आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक सोदता. आनी जेन्ना आमच्या काळजांत हो देवाच्या मोगाचो उजो पेट्टा तेन्ना आमचें स्वार्थ, गर्व, भिरांत पयस जाता आनी आमी देवाक जाय तशीं जिवंक पावता. तशेंच आमी शुभ वर्तमान मुखार वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा, हांव संवसारांत भेद घालूंक आयलां. जेजू शांतीचो कुंवर म्हणटाय आमी, तो आतां म्हणटा संवसारांत भेद घालूंक आयला. अशें कित्याक म्हणटा तो? आदल्या काळार जायते जुदेव लोक जेजूचे पाटलावदार जाल्ले आनी जेन्ना ते ताचे पाटलावदार जाले तांच्या फामिलीन, तांच्या कुटुंबांत फूट पडली, कित्याक तांणी जेजू सोमी आनी देवाचो पूत म्हूण मानून घेतलो. त्या जुदेव लोकांक, त्या पाटलावदारांक समजून आयलें की जेजू सारको मोलादीक म्हूण तांकां कुटुंबीक संबंदां परस देवा वेलो संबंद चड मोलादीक म्हूण. आनी हाका लागून तांणी देवाक पयलो जागो दिलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी म्हणटात आमी जेजूची पाटलावदारां. तर जेजू आज आमकां उगडास करता, ताचो पाटलाव करतना आमी जायते त्रास, दूख भोगचे पडटले, जायते कठीण निर्णय घेवचे पडटले, जशें की दुसऱ्यांक मानना जाल्यार लेगीत स्वताक उबें रावप, आमच्या त्रासांत कश्टा वेळार आमच्या भावार्थाक तीर रावप. असले निर्णय घेवन आमी ताची खरेंच पाटलावदारां जावंक शकतात. आनी जेन्ना देवाच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांत पेट्टलो तेन्ना देव आमकां हें बोळ दितलो ताचे असले निर्णय घेवपाक आनी आमकां आमच्या आडकोळींतल्यान आमकां सांबाळटलो आनी आमकां भावार्थ तीर करूंक तेंको दितलो. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आमचे जिविताचेर नदर मारुया आनी ह्या प्रश्नाचेरूय विचार करुया. देवाचो मोगाचो उजो म्हजे भितर आजून लासता काय? वो तो उजो पालोन गेला काय? तो उजो पालोन गेला जाल्यार जेजू आज आमकां म्हणटा, तो आपूण परतून पेटोवंक सोदता म्हूण सांगता. तो आमकां जिव्या भावार्थान भरूंक सोदता, ताच्या मोगान भरूंक सोदता. तर ह्या मिसा बेठीन आमी आज ताराव घेवया, ताच्या मोगाचो उजो आमच्या भितर परतून पेटोवंक आनी आमचें जिवीत ताच्या आत्म्यान उजवाडीत करूंक ह्या मिसा बेठींत मागुया. आमेन.